अपक्ष आमदार रोहन खंवटेन तामनार डबल ट्रॅकिंग आणि महामार्गाच्या चौपदीकरणाचो विषय विधानसभेत गाजयलो। ह्या प्रश्नाचेर रोहन खंवटेन महसूल मंत्री जेनिफर मोन्सेराताक घाम काडलो। सच्चे प्रमाण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान हो विषय आपणे हाताळून ताचो सोक्ष मोक्ष लावपाचो यत्न केलो। रोहन खंवटे म्हणटा मोले अभयारण्यात येवपी 3 प्रकल्पांचे प्रकरण सध्या सुप्रीम कोर्टात आसा। ताका लागून कोर्टान सेंटर्ड एम्पावर्ड कमिटीची स्थापना केल्ली। पूण ह्या कमिटीन ह्या प्रकल्पाच्या विरोधात आपलें म्हणणें मांडलां। सरकार सीईसीचे शिफारस कित्याक चालीक लायना असो प्रश्न रोहनान केल्लो। ताचेर सरकार आपलें म्हणणें कोर्टात मांडटले अशी मुख्यमंत्र्यान जाप दिली। तरीकय रोहनान प्रश्नाचो शिवर केलो। सीईसीचे रिकमेंडेशन जे सुप्रीम कोर्टाक गेल्या आर पब्लिक डोमेन. Government cannot run away from it saying that they don't know about it. If you want, I will place it on the table of the house. If you want, I will read it out to you. Do you want me to do it? If it is not, then I am asking you very clearly, if you are the revenue minister, then the chief minister has to come record and say की हे सीईसीचे रिकमेंडेशन जे आयले गोयच्या हिता खातीर ताणें तरेतरेची आपली विचार मांडले। ह्या विचाराचेर जे गोंयच्या सरकारान स्पीकर सर हाजेर कितें हे एक्सेप्ट करतलो, सुप्रीम कोर्टाक रावतलो तांच्या डिसिजनाक जशें फाटीं केला तशें काय ते डिसिजन घेतले and they will either do what CEC has told is my base question. Speaker sir, like I just said, it's an environmental impact report. So I don't think Revenue Department single-handedly can take a decision on it. And I agree with what he says. The report is in public domain. So I repeat the same thing that I've said. Since it's a matter of the Supreme Court, I think we would wait for the decision of the Supreme Court. सीईसीन जो आता रिपोर्ट रिकमेंडेशन लिस्ट केले ते तुम्ही आता तरी एक्सेप्ट करतले काय सेंटराक विचारपाक रावतले काय सुप्रीम कोर्टा कडल्यान रावतले काय यू विल एदर डू दिस? सीईसीच्या रिकमेंडेशनाच्या उपरांत तांच्यांनी हा नॅशनल हायवेचो प्रोजेक्ट जो आसा स्पीकर सर हो तांच्यांनी रिकमेंड केला। तांच्यांनी 2 प्रोजेक्टा खातीर एक डबल ट्रॅकिंग ऑफ द रेल हाका लँड एक्विजिशन आनी फर्दर एका ऑब्जेक्शन रेज केल्लें आसा आनी दुसरो प्रोजेक्ट जो आसा टमनार ह्या प्रोजेक्टाक तांच्यांनी ऑब्जेक्शन रेज केल्लें आसा। हे सीईसीचे रिकमेंडेशन सुप्रीम कोर्टान आसा। सुप्रीम कोर्टात अजून आपलें डिसिजन दिवंक ना। स्पीकर सर हाका गव्हर्मेंट ऑफ गोवा आपलो से जो आसा हो सुप्रीम कोर्टात फायल करतले। सीईसी रिकमेंडेशना प्रमाणे रेल्वेच्या बाबतीन साऊथ वेस्टर्न रेल्वेच्या बाबतीन डबल ट्रॅकिंगाच्या बाबतीन जो विषय गोंय गाजता त्या हाज्या प्रमाणे सीईसी हॅज बीन व्हेरी क्लियर that they do not see the requirement of such project which will affect the fragile ecosystem and destroy the internally recognized biological hotspots. की तो सगळी फॉरेस्ट एरिया जी क्लियर करपाक सोदता जे सगळे गोंयकार झगडटा आमदार झगडटा पूण सरकार आयकूंक सोदनाशिल्लो थंय सीईसीन परत दांडो मारला सांगपाक की instead of clearing the whole entire area of forest cover of for the proposed project, the proposed 400 kV line should be drawn along the existing 220 kV corridor line in Goa. गोवा 365 खातीर परवरीच्यान संदीप कामुलकार आनी इर्शाद शेख।